GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao, in collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स हायस्कूल हायर एज्युकेशनाचे कामकाज सोमारासावन फुल टायम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफाक फुल टायम हजेरी क्लासी डिजिटलच कर्फ्यूचे फुडें कशें कितें थारतले आयतारा लोकांक लसीकरणाक हाडूंक एक प्रयोग आता 10 वर्सां सकयल मेरेन भुरग्यांच्या पालकांकय प्रायोरिटी 31 जुलय मेरेन 100% वॅक्सिनेशन केल्लें गोंय पयलें राज्य करपाचें टार्गेट 10 फुटीर आमदारांक अपात्र थारावचे काँग्रेस हायकोर्टांत सभापती पाटणेकाराचो निवाडो चुकीचो 10वें शेड्युलांत बसना गिरीशाचें आव्हान केस सोमारा केंद्राच्या वाशीन पॉलिसीचो सुप्रीम कोर्टात पंचनामो दुसरे वटेन काँग्रेसीची मोहीम दिसाक 1 कोटी लोकांक वाशिनां आनी वाशिनां सगल्यांक फुकट दिवची म्हूण निवेदनां आनी सरकारान लॉन्च केली कमर्शियल वृक्षारोपण स्कीम कमर्शियल झाडां लावंक घेवपाची परवानगी कापूंक एनओसीची गरज ना फॉरेस्टाचे नर्सरीनी वखदी फळांची झाडां वांटूंक सुरू कोविड नियंत्रणात येता तसो सरकार कर्फ्यू सदळ करपाचे दिशेन पावलां उखलता हायस्कुलां हायर एज्युकेशनाचे स्टाफाचें कामकाज सोमारा 7 जुना सावन फुल टायम सुरू करात म्हूण शिक्षण आनी उच्च शिक्षण संचालकांचे शिक्षण संस्था कॉलेजींक सर्क्युलर क्लासी डिजिटलूच भुरग्यांक आपोवप ना म्हूण सर्क्युलरांत स्पश्ट कर्फ्यू लांबता काय ना तें खंय आयतारा कळपाचें डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनाचे सर्क्युलर पळयात कॉलेजी आनी गोंय विद्यापीठाच्या ऑफिस स्टाफान सोमार 7 जुनाक सावन कामाक येवपाचें कॉलेजींच्या टिचींग स्टाफान 8 जुनाक सावन महाविद्यालयांत येवन फुल टायम कामाक लागपाचें गोंय विद्यापीठाचे टिचींग स्टाफान 7 जुना सावन हजेरी लावपाची शिकोवप डिजिटल माध्यमांतल्यानूच भुरग्यांक कॉलेजी विद्यापीठांत सध्या एंट्री ना कोविडाचे ड्युटेक आशिल्ल्या स्टाफान रिलीव जायसर कोविडाचे ड्युटेकूच रावपाचें आतां डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचे सर्क्युलर पळयात सरकारी आनी अनुदानीत शिक्षणीक संस्थांचे टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफान सोमारा 7 जुना सावन फुल टायम कामाक लागपाचें कर्फ्यूचेर विचारल्यार आयतारा कितें तें सांगता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला लोकांक शिस्त लागल्या काय ना हें खंय म्हत्वाचें आता जर कोविड केसेस कमी झाले आहेत डेथ रेट कमी झाला आहे केसेस कमी होत आहेत तर कर्फ्यू नंतर एक्सटेंड होण्याची शक्यता आहे की 6 तारखे दीस ताजो रिव्ह्यू घेवन म्हणजे कितलो पर्यंत फुडें व्हरप किंवा कशा पद्दतीत तो रिवायव करप हाजेर विचार चालू केला आता तुम्ही समाधानी आहात का म्हणजे लावल्यानंतर कमी झाल्या म्हणून हांव समाधानी आसा म्हणण्यापेक्षा आमकां आमचो मॉर्टेलिटी रेट कितलो कमी आयलो पॉझिटिविटी रेट कितलो कमी आयलो होय म्हत्वाचो बट ताज्याय पेक्षा लोकांक शिस्त कितली लागली हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा सेम रिस्ट्रिक्शन उरतले का मातशे कल्ला विचार सांगता म्हाका ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट लोकांनी वाशीन घेवचें म्हणून सरकार एक प्रयोग करीत आसा लोक वाशीन घेवंक मुखार येनात 2 वर्सां सकयल्या भुरग्यांच्या पालकांक प्रायोरिटी दिल्ली मात सामको उणो प्रतिसाद आतां ह्या कॅटेगरीचो 10 वर्सां सकयल्या भुरग्यांच्या पालकांक विस्तार केला 100% लसीकरण जाल्लें गोंय पयलें राज्य आसचें 31 जुलय मेरेन वॅक्सिनेशन पुराय जावचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचें टार्गेट एज ग्रुप आज आमी पळयलें की वॅक्सिनेशनचो रिस्पॉन्स ज्या पद्दतीन एज ग्रुपा कडल्यान मेळोंक जाय तो कालूय कमी मेळ्ळो बट आज त्या खातीर आयजूय एज ग्रुप म्हणजे 10 वर्सांची जांची भुरगीं आसा त्या दोनूय पेरंट्सांनी मदर एंड फादर
ह्या दोगांय जाणांनी नॉट ओन्ली ऑन 35 सेंटर जाल्यार आमची जी 82 सेंटर्स आसा म्हणजे ओरिजिनल सेंटर जे आमचे आशिल्ले त्याय सेंटराचेर आनी ह्याय सेंटराचेर खंयच्याय सेंटराचेर वचून त्यांनी वॅक्सिनेशन घेवं येता जेणे करून आमी म्हटलां बेगिनात बेगीन आमकां वॅक्सिनेशन कंप्लीट करपाक जाय त्या खातीर आमी हे फावटी टार्गेट एज ग्रूप जो आहा तो 10 वर्सां केल्लो फाल्यां म्हणजे हे कंटिन्यू फुडें उरतलें फुडलें वॅक्सिनेशन जाता म्हणसर काँग्रेसींतल्यान बीजेपींत गेल्ल्या 10 आमदारांक अपात्र थारावपाची याचिका रद्द करपाच्या सभापतीच्या निर्णयाक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान हायकोर्टांत चॅलेंज दिल्या. हो आदेश संविधाना आड कायद्याच्या चौकटींत बसपाचो न्ही पक्षपाती म्हणून गिरीश म्हणटा. सभापतीचो निकाल संविधानाच्या 10व्या शेड्युला आड म्हूण कोर्टांत याचिका. केस सोमारा 7 जूनाक सुनावणेक येता. 2/3 काँग्रेस विलीन जाली म्हूण सांगून काँग्रेसीच्या पदरांतले 10 आमदार रातया बीजेपीत गेल्ले. काँग्रेसीचे उरिल्ल्या आमदारांचो विधिमंडळ गट म्हणटा अशें कांय थारिल्लेच ना. पक्षूय म्हणटा असो विलिनीकरणाचो थाराव जाल्लो ना. आमदारांनी बनावट दस्तावेज दाखयल्या म्हूण दावो. तरी सभापतीन खंय फुटिरांक मेकळे सोडले. हे 10th शेड्युलान बसना. हो इशू आतां आव्हानाक हायकोर्टात गेला. 20 एप्रिलाक सभापती राजेश पाटणेकरान 10 आमदारांच्या अपात्रता विशीं काँग्रेसीची याचिका रिजेक्ट केल्ली. त्या निकालाक आतां काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीशाचे हायकोर्टात आव्हान. याचिकादार म्हणटा सभापतीचो निर्णय राजकारणात चुकीच्यो देखी दिवपी संविधानाच्या 10व्या शेड्युलात बसना. 10 आमदारांनी आपल्या मूळ पक्षाचो स्वता जावन राजिनामो दिल्ल्यान ते अपात्र. 10व्या शेड्युला प्रमाण फक्त विधिमंडळ गट न्ही मूळ पक्षाचे 2/3 विलिनीकरण जावंक जाय. काँग्रेसींतल्या फुटिल्ल्या ह्या 10 आमदारांचो राजकीय फुडार सध्या उमकळटा. काँग्रेसीची याचिका 7 जूनाक सुनावणेक येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार, महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. केंद्राच्या वाशीन पॉलिसीचो सुप्रीम कोर्टांत पंचनामो आनी हेवटेन काँग्रेसीची मोहीम सुरू. दिसाक 1 कोटी वाशिनाचें टार्गेट जाय आनी वाशिनां सगल्यांक फुकट जाय. दिसाक 1 कोटी लोकांक वाशिनां दिवची, सगळ्यांक वाशीन फ्री दिवचें म्हणून राज्यपाल उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन. मोदी सरकार खंय कोविड प्रबंधनाक फेल, वाशिनाचें राजकारण. मोदी सरकार आनीक राज्य सरकार जर अख्खे देशभर पळयलें जाल्यार आयज सुद्दां तेणी 40 कोटी वॅक्सीन डोजेस 140 कोटी लोकांक पॉप्युलेशनाच्या देशाक फक्त 40 कोटी लोकांक आयज वॅक्सीन जाल्ली आसा. आनी हो जर रेट पळयलो, ह्या रेटीन जर वॅक्सिनेशन देशांक जालें चालू उरलें जाल्यार आमकां अख्ख्या देशाचें वॅक्सिनेशन करपाक आनीक 3 वर्सां लागतलीं. आयचो जो रेट आसा 16 लाख पर डे वॅक्सीन तो 1 कोटी पर डे वॅक्सिन्स करपाक जाय. म्हणजे दिसाक काल सुद्दां 17 डेथ जाले. अशा परिस्थितींत वॅक्सिनेशन करता थंय वचप, दिवली पेटोवप, फोटो काडप आनी कितें उदक दिता आसतना फोटो काडप हें पळय जें चलता हें खरें म्हटल्यार बंद जावपाक जाय. वॅक्सिनेशन हें लोकांचो हक्क. काँग्रेसीन सगळे कडेन अशाच तरेची निवेदनां दिवंक सुरू केल्यात. म्हापशा काँग्रेसीचे उपजिल्लोधिकाऱ्याक असलेच निवेदन. त्या खातीर काँग्रेस पार्टी डिमांड आहा की प्रत्येक मनशाक ही वॅक्सिन दिवची. आनी आमी म्हाका दिसता गोंयांत पळोवंक गेल्यार इल्लोसो स्टेट 15 लाख त्या कमी आमचें पॉप्युलेशन आनी आमचे जेन्ना आमी पोलिओ बुथा भाशेन बूथ घालून आमी वॅक्सिनेशन दिवंक शकता. व्हायरस इज म्युटेटिंग. थोड्याच लोकांनी गेला, ओनली 13% इज द पीपल वी वॅक्सिनेटेड इन इंडिया. आता कितें जातलें, इफ यू डोंट वॅक्सिनेट इन टायम जाल्यार व्हायरस इज म्युटेट आनी कोणें पळय घेतला तांकां पासून कांय फायद्याचें ना तें. सो वी आर डिमांडींग एज अर्ली एज पॉसिबल गिव फ्री वॅक्सिनेशन टू एवरीवन. SSC students' health is important. HSSC students' health is important. Then why is the health of final year students of all the streams, the Chief Minister of Goa, is the health of the final year students of Goa of all the streams also not important? How can you come up with a notice which states that offline examinations will take place for the final year students? नीती आयोगाच्या स्थायी उदरगत ध्येय 2020-21च्या निर्देशांकांत गोंय 3ऱ्या नंबरार. गोंयांत 72 पॉयंट जोडले. 2019 65 पॉयंट आशिल्ले. गोंया बरोबर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आनी उत्तराखंड 3ऱ्या नंबरार.
ह्या निर्देशांकांत भलायकी, शिक्षण, अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि पर्यावरणाच्या मळार राज्याचे प्रगतीचेर रिपोर्ट तयार जाता. नीती आयोगाच्या रँकिंगान सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल हाजो जॉयंट थर्ड आणि एक्चुअल फोर्थ, म्हणजे तुम्ही 3 स्टेटींचो तो जॉयंट थर्ड आसा. हो रँक आयल्या बद्दल हांव कंटिन्युअसली मॉनिटर करतालो, हांव कंटिन्युअसली काम करतालो. हांवें फाटल्याय फावटी सांगलेलें नीती आयोगाचेर हांव मायन्युटली वर्किंग वीथ माय ऑल डिपार्टमेंट सस्टेनेबल गोल्स अचीव करपा खातीर जी डिपार्टमेंट्स लागता हाजे एका वर्सा पयलीं हांवें मिटिंगूय कंडक्ट केल्ली. हांवें ताका टार्गेटूय दिल्लो की आमी 2 किंवा 3 नंबराच्या मदीं पावपाक जाय आनी ताज्या खातीर आमी प्रयत्नय सुरू केल्ले. आय थँक्स फॉर माय ऑल ऑफिसर्स, ओके, वन वॉज वर्किंग वीथ कन्सर्न डिपार्टमेंट्स. खास करून गोंयच्याय लोकांनी हो नीती आयोगाचो रँकिंग मेळपा खातीरय आमकां मदत केल्या. तेंच्यांनी हे दीस इज एन कलेक्टीव एफर्ट्स ऑफ ऑल, नॉट म्हणजे ओन्ली मी, कारण हे जर सगळ्यांनी काम करीत जाल्यारूच शक्य जाता. निश्चितच आमचो फुडलो टार्गेट आसतलो की आमी 1-2 हाज्या मदींच उरपाक जाय. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. गोंय सरकारान कमर्शियल वृक्षारोपण स्कीम लॉन्च केल्या. लोक आतां सायला सारखी कमर्शियल झाडां खाजगी जमनीर लावंक शकतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान संवसारीक पर्यावरण दिसा जाहीर केलें. ऑनलायन अर्ज भरपाचो, फुडें तें झाड मारतना रानां खात्याचे वेगळे परवानगीची गरज ना. गोंयभर रानां खात्याचे नर्सरींनी वखदी आनी फळांची रोपां वांटूंक सुरू. पुराय गोंयच्या लोकां खातीर म्हणजे वेगवेगळी झाडां, मेडिसिनल प्लांट आसतली, ऑर्नामेंटल प्लांट आसतली, कमर्शियल प्लांट आसतली, फ्रूट बेरिंग प्लांट्स आसतली, ही सगळी फ्री ऑफ कॉस्ट पुराय गोंयच्या लोकांक दिवपाक हांगासर अवेलेबल केल्या. खास करून आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ऑनलायन पोर्टल फॉर द कमर्शियल प्लांटेशन हे फर्स्ट टायम गोंयांत आमकां कमर्शियल प्लांटेशन करपा खातीर तांच्यांनी एलाव केल्लें आसा. आयज पर्यंत कोणी झाडां लावपाक आपल्या जागेत खूब भिताले. तें झाड लायल्या उपरांत आपल्याक मारूंक मेळटलें काय ना आनी तें झाड लायलें काय परत आसर असो वेगवेगळे इश्यूज आसताले. म्हणजे ताज्यो परमिशन्स घेवपाकूच इतक्यो कटकटी आसताल्यो. बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान फास्ट ट्रॅक करून तुमी प्रायर पयलींच झाड लायता आसतनाच ऑनलायन पोर्टल रजिस्ट्रेशन करचें. कमर्शियल टी, सागवाना सारकी ट्रीज जर लायली जाल्यार 5 वर्सां उपरांत ट्री कट करता आसतना म्हणजे तुमी आतां घेतलेलें परमिशन प्रोड्यूस करचें आनी यू कॅन कट द ट्री, म्हणजे तुमकां मागीर परमिशनाक वचपाक नाका. सरकार कळंगुटेक नगरी स्टेटस लावन गांवांची वाट लावंक उठला. नगरीकरणान राजकारण्याचो आपल्यो जमनी डेव्हलप करपाचो प्लान म्हूण आपाचो आरोप. सध्या उदकाच्यो आनी लायटीच्यो कटकटी कळंगुटकारांक कसलो फायदो जातलो तें खंय सरकारान आदीं सांगचें.
ना जाल्यार सरकारान निर्णय फाटीं घेवचो म्हूण आपाचें जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन. आमी आम आदमीचे पार्टी वरयान कलेक्टराक आमी आयज एक मेमोरेंडम दिवपाक येयल्या आनी होच मेमोरेंडम आमी CMाक, रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक बीन इनवॉल्व केल्लो आहा. आमी जाणां की कालांगूट विलेज जी आमची आसा ती गेल्या म्हयन्यात 27 तारखेक एक अर्बन एरियाज म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसा आनी ही अर्बन एरिया करपाक आमी जाणां खूब वर्सां जालीं एका तोजवीज चलता. ह्या पॉलिटिशियनांनी पळय आपल्यो सगळे जागे घेवन दवरल्या, ज्यो प्रॉपर्टी पळय घेवन दवरल्या ते डिवेलप करपाक रावल्या. आमी जाणां कालांगूट जावन आसा एक हब ट्युरिजमाची आनी हे आमचे फॉरेन ट्युरिस्ट जे आसा ते ही कॉन्क्रीट जंगल पळोवपाक येयना. आमच्या कालांगुटान सारकें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना म्हणून लोकांक सारकें उदक मेळना. लायटीचो इतलो प्रॉब्लेम आहा. आमचो MLA मायकल लोबो सांगता की कालांगूटच्या लोकांक म्हणटा तो भरपूर बेनिफीट जातलो, पूण कसलो बेनिफीट जातलो तो ते सांगूंक सोदिना. फोंडेच्या टॅक्सीवाल्यांनी प्रियोचो आमदार मंत्री गोविंद गावडेचें वाजलें. कोविडाच्या अरिश्टांत वेळ प्रसंगाक सहकार मंत्री पावना म्हूण टॅक्सीवाल्यांचो बोवाळ. टॅक्सीवाल्यांक नागरी पुरवण मंत्र्यान कसल्यो स्किमी हाडल्यो काय म्हूण प्रस्न. गोविंद म्हणटा टॅक्सीवाले, मोटरसायकल पायलट, रिक्षावाले, पिकअपवाल्यां परस गरजू खूब लोक आसात, तांकां आदीं. हांव सांगता गोविंद बाबा, आमचे जे टॅक्सी भाव आसा कितले PHH कार्डवाले आसा ते तुवें दाखोवन दिवचे. आमचे सगळे APLचे आसात, आसूं एक शकता 2 ते 3%. तशें बांदोडे पंचायतींचे आमचे जी सोसायटी आसा सगळे पिंक कलरचे कार्ड सगळे. APLचे तर कमी आसा, चडशे जे लोक आसा सगळे वेल सेटल जाल्ले आसा, तांची स्लॅबाची घरां आसा, तांचे गव्हर्मेंट जॉब आसा, गाडयो आसा. सांग हे पॅन्डेमीक टायमान गेल्या वर्सा 8 म्हयने बंद आसलेले. तुवें टॅक्सीकारां खातीर तुमी कितें दिलें ह्या गव्हर्मेंटान? तूं एक सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटाचो तूं मिनिस्टर, तुजे कडेन हें खातें आसा, कोणाक कितें दिलें? प्रियोचो आमदार मंत्री गावडे म्हणटा टॅक्सीवाले, पायलट, रिक्षा, पिकअपवाल्या परस गरजू खूब लोक आसात, तांकां आदीं. हांव एकूच गोष्ट नमूद करपाक सोदतां ह्या म्हज्या टॅक्सीवाल्यांच्या भावांक की आज टॅक्सीवाले, मोटरसायकल, रिक्षावाले, पिकअपवाल्या पेक्षा सुद्दां खूब गरजूवंत मनीस ह्या गोंयांत आसात. ताणीन जो म्हजेर जो विशय जो केलो पळय न्ही, हांवें कोणाक कितें दिलें कितें ना दिलें, हांवें केन्नाच त्या लोकांक उगड्यार हाडूना. हेंकां फक्त प्रसिद्धी जाय म्हणून हे लोकांक अक्षरशः आज टॅक्सीवाल्यांक म्हजे विरुद्ध उलोवपा खातीर प्रोवोक केल्लो आहा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आमदार बाबाशनान माजोड्ड्या कोवीड केअर सेंटर उक्तें केलें. कुमारजुंवेचो वावुरपी समील वळवयकारान दिवाडे पियेदाद पॅरिश कोवीड ग्रुपाक ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर बाकीचें सामान वाटलें. आदलो आमदार मादेवान शिरोडा PHCक वखदां कोवीड किट्स दिले. कवळें शांतादुर्गा देवस्थानान फोंडें उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दोतोर आनी दुयेंतीक मास्क, उदकाच्यो बाटल्यो, बिस्किटी वाटल्यो. गोंयभरच्यो कोविडाच्या आदाराच्यो खबरो. A lot of us are scared to go to the hospital because of all the news that we hear and people dying. This is like a home setup where we have separate dining areas, separate sleeping areas. पहिले आजील आहलोले, ओल्ड एज आहलोले, हिंगा एक काम चलत म्हूण हिंगाचे सगळे कोण आहलोले आजील आहले तांकां आमी लोटले घायल्ले. आतां आमी कोवीड केअर सेंटर केला, आमी सध्या 26 बेड्स घायले. जेंट्स सेपरेट वॉर्ड केला, लेडीज सेपरेट वॉर्ड केला आनी वयर आनी एक हॉल आहा थिंगा आमी चिल्ड्रन म्हूण सेपरेट एक कोण दवरलो आहा. One has to be an encourager when the whole world is among critics. This type of one encourager is Dr. Pramod Samant. Simple, yet one of the best chief minister of the country. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की दिवाडे आमचे बेट, दिवाडेन खरें म्हणचे जाल्यार मेडिकल फेसिलिटी म्हणटा ते प्रायोरिटीचेर आसपाक जाय. कारण की कोणाकूय कितें जालें जाल्यार ताका फेरी क्रॉस करून हॉस्पिटलांत व्हरचो पडटा आनी तो टायम खूब वयता. ऑक्सिजनाची खंयच्याय मनशाक तर गरज पडली आनी तो तर ऑक्सिजन ना म्हणून तर हांगच्यान हॉस्पिटलांत वतना तर ताका बाय गॉड फॉरबिडन कितें वायट जालें जाल्यार ती खरेंच वायट गोश्ट. त्या खातीर हांवें चिंतलें की हांव खंय तरी म्हजे तर्फे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर एक हांगा प्रोवायड करतलो. एकूच न्हू, हांव म्हणटा की हांव सांगूंक सोदता तुमकां की आनीकूय तुमकां जाय जाल्यार हांव दितलो. कारण दिवार हॅज टू बी प्रायोरिटायज इन एज फार एज दीस थिंग्स आर कन्सर्न. आयज दीस फाटीं समील आमच्या भावान
ऑक्सिमीटर, थर्मोमीटर, बरी मास्कां, बरे ग्लव्स, जायत्यो बऱ्यो टॅबलेट्स ताणें आमच्या पियेदाद पॅरीश कोवीड केअर टीम हांकां भेटयल्यात. कोवीड योद्धा म्हणून तांकां संबोधतात, पूण त्याच बरोबर तांच्यो ज्यो अडचणी आसा त्यो अडचणी आमच्या सरकारान समजून घेवपाक जाय. काही बारीक सारीक मोठी आसा त्यो अडचणी समजून घेवंक जाय. ह्या PHC शिरोडांत एक विंग जो आसा पळय तो कोवीड केअर सेंटरा खातीर डेडिकेटेड केला आनी तातूंत 120 बेड आसा. सध्या 33 बेड ऑक्युपायड आसा आनी थंय वेवस्थीत जेवण बिवण सगळ्या पेशंटांक दिलें जाता. श्री शांतारोगा संस्थान कवळे तर्फे आमच्या पुणेचे साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा ल्हान मदत म्हणून आमी एक मास्कां, मिनरल वॉटर बॉटल्स आणि स्नॅक्स अशी दिल्ली आसा. कोवीड-19 पयले स्पॉट जेन्ना गोंयांत आयलो तेन्ना आमी CM रिलीफ फंडाक आमच्या संस्थान तर्फे मदत केल्ली. हांव रियली थँकफूल वन्स अगेन टू ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स सगळे हांगा आसात आनी आज आमचे दिल्ली आसा. I will see that this will reach to the needy. नुस्तें पोसतल्यांनी शेवण्यांनी नुस्तें खावचें न्ही म्हणून जाळी मारल्या. तातूंत शेवणीं आडकून मरतात म्हणून रायच्या पक्षी प्रेमींनी इशू केला. कळंगुटे शेतकारांक मजत म्हणून पंचायतीन नवे ट्रॅक्टर घेतल्यात. वास्को नुस्त्या मार्केट आनी फायर ब्रिगेड बिल्डिंगेचें काम रोखडेंच सुरू जाता म्हणून आमदार सांगता. पेडण्या न्हंयबाग न्हंयत व्हॅन गेली. गोंयभरच्यो एक खबरो. Behind me you can see a lot of nets being erected by this Khazan land people who have won the bid for the fishing season. They have erected the nets not to do anything with the fish harvesting. It is done to prevent the birds from eating their prey, that is the fish. So in a day you can see around 5 to 10 birds being entangled in the nets and there is no rescue for them, they just die. आनी हेका लागून हांव फॉरेस्टाकूय आमी केलो इन्फॉर्मेशन केलोलें आनी थिंगा आतां RFO मेळ्ळो. हांव RFOन सांगिलां की आमी तांकां आपयलें आनी तांकां सांगिलां बाबा तुमी हें बंद कराय तें नेट बेट काडाय म्हूण. आनी RFOन हेंय म्हाका सांगिलां की फुडली पार्टी मामलादारा आपूण लेटर कोत्तलो आनी तेंगेले क्लॉजां घातलो की अशें करून नेटां घालची न्ही म्हूण. अशी बघता की कलांगूट विलेजीन फार्मींग मोठ्या प्रमाणान लोकांनी परतून स्टार्ट केल्लें. फार्मींग एक टायमार फिशींग आनी एक टायमार फार्मींग हे दोनूय एक्टिविटी ह्या विलेजीची मेन सोर्स ऑफ इनकम आहलो. तेजे उपरांत लेट 1975च्या उपरांत 80s ट्युरिजम स्टार्ट जालें आनी लोक फार्मींग खंय तरी फाटीं धरून ट्युरिजमानूच आहले. आयज फार्मींग अशें गेले 3-4 वर्सां आमी प्रयत्न करून फार्मींग परतून स्टार्ट केल्लें आहा. जो तांकां सपोर्ट लागता तितलोय पंचायत, हांव आमदार म्हणून, गव्हर्मेंट सगळे जाण सपोर्ट करता. शेतकारांक त्रास जावचे न्हू म्हणून आमी जाता तितलें काम आमी प्रयत्न करता. Buying to the demands of the villagers, we decided to purchase a 4x4 tractor. This tractor can go on any surface. A lot of farmers can now utilize these services which are going to be provided free of cost. Major approach म्हणल्यार आता फायर ब्रिगेड बिल्डिंग काम स्टार्ट जालें. आफ्टर इन CM म्हाका पयर मीटिंग आली आमची विथ फायनान्स सेक्रेटरी. सो आफ्टर इन पावस जावन एक्चुअली म्हाका दूख लागता, फाटल्यान पयलीं दूख लागता. 4 वर्स जाली बिल्डिंग अजून स्टार्ट जावना. जी सुद्दां एक्चुअली एवोकाडो इश्यू केल्या, इवन साफ केला जागो, ऑल्टरनेट सायड साफ केला. शेड घालपाक काम चालू जालां. केन्ना म्हणल्यार काम स्टार्ट जातलें फिश मार्केटाचें? आय थिंक इट विल बी इन 15 days. 169 कॉल्स, एमर्जन्सी कॉल्स, सगळे झाडां पडलेले, घराचेर पडलेले, रस्त्यार पडलेले, ब्लॉक जाल्ले, गाडयेचेर झाडां पडलेली ती. तर हे आमी आमचें जाता तशें आमी मॅनेज केली. तर आमी जेन्ना सिंगल रुमांच्यान फंक्शन करता हांगाच्यान आमकां डिफिकल्टी खुबश्यो येयल्यो. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात
वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.